लग्नाचा खर्च, नवऱ्याची निवड, ताणतणाव अशा कारणाक लागून लग्न जुळवप आता कठीण झाला। तातूंत आता गोंयात चलयांचो आंकडो उणो आसप ही एक गंभीर समस्या जावपाक लागल्या। गोंयातल्या लोकसंख्येच्या आंकडेवारी प्रमाण 20 ते 29 वर्सां पिरायेच्या गटात चलयांचो आंकडो चल्या परस 14,000 उणो आसा, जाल्यार 30 ते 39 वर्सां पिरायेच्या गटात चलयांचो आंकडो चल्या परस 2,000 उणो आसा। राज्याच्या नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याच्या प्रमाण गोंयची वट्ट लोकसंख्या सुमार 16 लाख आसा। लग्नाक योग्य आशिल्ल्या 20 ते 29 वर्सां पिरायेच्या गटाचे आंकडे भिरांकूळ आसा। चले चलयांचे शिक्षण पुराय जाले, नोकरी मेळ्ळी म्हणटकच कुटुंबातले जाणटे लोक त्यांचे लग्न लावपाचो यत्न करतात, तांचे फाटल्यान लागतात। पुता परस धुवेचे लग्न पयलीं करचे अशें आवय बापायक दिसता। सगळ्या धर्मात 20 ते 29 वर्सां पिरायेच्या गटात लग्न करता। फावो तसो नवरो वा व्हंकल मेळूंक ना जाल्यार लग्नाक कळाव जाता। तरी लेगीत गोंयात 35 वर्सां पिराये मेरेन लग्न जाता। सध्या चल्यां परस चलयांचो आंकडो उणो आशिल्ल्यान लग्न जुळप कठीण जाला। 20 ते 24 वर्सां पिरायेच्या गटात चल्यांचो आंकडो 74,161 जाल्यार चलयांचो आंकडो 63,214 आसा। म्हळ्यार चल्या परस 10,947 चलयो उण्यो आसात। तशेंच 25 ते 29 वर्सां पिरायेच्या गटात 71,123 चले जाल्यार चलयांचो आंकडो 68,107 आसा। म्हळ्यार चल्या परस 3,016 चलयो उण्यो आसात। तेच प्रमाण 30 ते 34 वर्सां पिरायेच्या गटात चले 66,640 आणि चलयो 65,491 आसात। हांगा 1,149 चलयो उण्यो आसात। देखून लग्न जावपाच्या योग्य पिरायेच्या गटांतल्या चलयांचे प्रमाण चल्या परस खूप उणे आसा। 2020 हे वर्स कोविडाचे आशिल्ले। ह्या काळात 6,379 लग्नांची नोंदणी जाल्ली। गोंयात दर वर्सा सरासरी 8 ते 9,000 लग्नांची नोंदणी जाता। 2022 वर्सा 8,954 लग्नांची नोंद जाल्ली। पण दुसरे वटेन घटस्फोटाचे प्रमाणूय नेटान वाढत आसा। वर्साक सरासरी 300 ते 350 घटस्फोट जातात। हातूंत लग्ना उपरांत पयल्या 5 वर्सांत चड घटस्फोट जातात। चलयांचो आंकडो उणो आशिल्ल्यान घटस्फोट घेतिल्ल्या चल्याचे लग्न जावप घटस्फोट घेतिल्ल्या चलयां परस चड कठीण जाता। फक्त चलयांचे प्रमाण उणे आसप इतलेच कारण न्हय तर शिक्षणाक लागून चलयांच्यो अपेक्षा वाडिल्ल्यान लग्न जुळप कठीण जाला। चलयेचो पगार चल्या परस चड आसल्यार उण्या पगाराच्या चल्या कडेन लग्न जावपाक ती सोपेपणी तयार जायनात। ते भायर कुटुंबीक समस्यांक लागूनय लग्न जुळप कठीण जाला अशी माहिती महालक्ष्मी वधू वर मंडळाची मुखेली प्रीती शेट्ये हांणी दिली। हो आसलो प्रतिनिधी गणेश जावडेकार हाचो खासा रिपोर्ट। डिजिटल माध्यमावरवीं गोंयची गोंया भायली दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। ते खातीर भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। तशेंच भेट दियात www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक आणि पळयत रावात भांगरभूंय।